बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगाच्या न्हू जेजू बाळकाची आशिर्वादां तुमकां मागता. तुमकां समेस्तांक वर्त्या कुरपेचे आणि आशिर्वादांचे नातालांचे फेस्त हांव मागता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विविध त्यासां खातीर आमी भक्तीपणी मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांचे सांगता आमी संतोष पावता. क्रिस्टल पल लोबो मुक्का 55th बर्थडे नथालिया डी अल्मेडा गंजीमटा जॉयल पिंटो जर्मनी 46th बर्थडे नॉयल डिसोजा मुंबई 16th बर्थडे जॉयली क्रिस्टोबेल डिसोजा धारवाड. देवा गर्ग आनी होगळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां आनी देवाची विस्नार कृपेची जर अनुभव केली. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा पॉलिन एंजेलिना लोबो वामांजूर जेजू बाळकाच्या आनी मरियमायेच्या मानाक श्यामा मुंबय UK विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी बरें काम मेळ्ळेल्या पासत शायनी मेंडोन्सा फ्रांसीस जेनिवा वेगस तणीरबावी अपूर्वयाचे सोबित सुंदर ब्युटिफूल लाईफ मेळ्ळेल्या पासत एझियल डिकुन्ना बजपे लीना लिडविन डिसोजा धारवाड. आस्पत्रेंत आसलो पिडेस्त वेळार घरा पाटी आयलो. अजापांनी भुरग्याक हुशार नातलें ताप सोडलेलो आनी मरता म्हण जाल्लें. दैवीक ललित मंदिराच्या मागण्या द्वारे बरें जालें. परिक्षेंत पास जाली. IELTS OET एग्जामांत पास जाली. प्रवेश एग्जामांत पास जाली. बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. परगांव वचोंक साध्य जालां. विजा मेळ्ळ्या. पासपोर्ट जावंक आसली अडकळ पयसरले आनी पासपोर्ट जाला. जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जाल्यात. जाग्याचे धाकले जाल्या वेळार जागो विकून गेलो आनी त्या पयशांनी नवें फ्लॅट घेवंक साध्य जालें. काजाराची तयारी बऱ्या तरान जाल्या. सगळ्या पयशांची विलाबरी देवान आसा केला तो जेहोवा जायरा. बरी सैरीक जाली. भुरग्यांचें देणें नातलें. ह्या वर्सा भुरग्याचें देणें आसा. त्या भुरग्या सांगता नातला फेस्ताचेर संतोष. जागो नावार जाला आनी रीण फारीक करून देवान फाव केला. ह्या सर्वां पासून आमी सांगता मेळोन म्हणया अर्ग आनी होगळाप तुका जेजू बाळका. अर्ग आनी होगळाप तुका जेजू बाळका. आतां आमी विविध त्या पासून मागया. बरी भलायकी कुटुंबां समेस्तां लाभच्या पासत विल्सन डिसोजा काणाजार. बरी भलायकी लाभच्या पासत पिड्यांतले गुण जावच्या पासत मिनिनो फेर्नांडीस विशेष त्या पासत मागणें करून उलो दिता. श्यामा मुंबई बरी भलायकी लाभच्या पासत जॅनेट डेसा विक्रोली. सगळ्या कुटुंबां शांती लाभच्या पासत अनिता प्रभू विहार. जाग्यार आसले समस्ये देंवसराचे सैतानाचे अडकळी पयसच्या पासत त्या जाग्यार बरें बेळें जावच्या खातीर घरांत असल्या मनजाती मोर्चे रावच्या पासत वेपार वहिवाटांत जाय तितलो लाभ जावच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत एक बरी सैरीक जावच्या पासत आनी काजाराचीं कार्यां सगळीं बऱ्या तरान जावच्या पासत आर्थीक आशिर्वाद आनी बेसांव लाभच्या पासत तांचे म्हणले एक घर वेळार जावच्या पासत गोवान बेबदेपण सोडून पत्नी सांगता अपुरबायेन जियोनच्या पासत घरांत आसले बेबदेपण आनी सर वायट सवय तरणाट्यांनी सोडून कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसच्या पासत भुरगीं इगर्जी वचना खुमसार जायना तांणी वेळार खुमसार जावच्या पासत आवय बापाय विधेय जावच्या पासत सांगता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन ये जेजू बाळका. आयक आमचें प्रार्थन ये जेजू बाळका. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त पासत आमी मागया. देवादीन युजीन रेगो फेलिक्स मार्टिन डिसोजा ऑस्ट्रेलिया युनस डिसोजा नक्रे बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा सेबास्टियन आनी तेरेजा रोड्रिगस कलिना डॉल्फी वाज मँगलोर फेलिक्स मार्टिन डिसोजा मुंबई फेलिक्स मार्टिन डिसोजा रैमंड डिसोजा आनी कुटुंबां सरलेले मालगाडे वेल्फ्रेड लुईस डिसोजा आनी कुटुंबां सरलेले मालगाडी क्लारा आनी अँटनी लोबो गोरेगांव वेस्ट एलिझा आनी जॉन लोबो गोरेगांव वेस्ट सेबास्टियन रेबेरो वखोला स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग ईस्ट वॉल्टर रोड्रिगस कंजूर मार्ग ईस्ट फादर जॉन फेर्नांडीस कंजूर मार्ग स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता. सेवरीन मेंडोन्सा हॉस्बेटू देवादीन स्टॅनी मेंडोन्सा हॉस्बेटू महिना सोमरनाचो उगडास लुईस सल्टाना मुलुंडू देवादीन वेनन्स सेबास्टियन आनी मॅगदलीन क्रास्टा फोजीर स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग सासनाचो विशय दी तांकां येसोम या निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन. मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. आम्हा समेस्तांची त्या सवा भावार्थान विश्वासान जेजू बाळकाच्या पांयांत आमी दवरया आनी हे मेसाच्या बलिदान दबाजीक रितीन आनी संभ्रमीक रितीन भेटोवंक आमी आयते जावया. मेसाचीं गितां सोम्या दिनूच्या बुकांत हांव
प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. गीत नंबर H10 पानसंख 223. शेरा गोरबाच्या गोट्या सलमोला जामसो सोडवंदा मोरयेचे द्वारी आयलो संसारी राया सोराय करया नमस्कार नामा नामा काळोखा करया बोडव्याचे गाया नामा नामन तारका गाव्या हिला उल्हास नामा नामन काळोखा करया बोडव्याचे गाया नामा नामन तारका गाव्या हिला उल्हास. जल्माला आज एक बाळक दिला आमकां एक पूत ताचो राज्य अधिकार ताच्या खांद्यार ताका नांव दिलें व्हड बळवंतायेचो दूत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ताच्या जल्माचो उगडास आमी करनासांव. जेजू जल्मला. जेजू सदांय आमच्या जिवनांत जल्मता. जेजू येता, येते रावता. कुरपेचो तो सागोर जावन आसा, बोक्सान्याचो दातार तो जावन आसा, खाकुलतीचें अगणित दिर्वें तो जावन आसा आनी तो सोमी आज जल्मला. तर मोगाचेनो आतां आमी आमच्याच काळजा मनाचेर एक नदर घालया. आमी कशें जेजूच्या वाटेन चलोवन आसांव. ताणें दिवचो मोग आमी घेवंक आयती आसांगी. आमची पातकी जिणी ताच्या पांयां ताळा दवर न्हू, ताणें दिवचें बोक्साणें घेवंक आमी आयती आसांगी. आतां आमची सर पातकां आमच्यो सुकी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवनो. मुनिया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुस्सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उसगी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या
गावापासून आम्ही तुका वाटंका सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्य देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया मोगाच्यान आमच्यो सर गरजो आमची तेसावां देवाक आमी समर्पण दिवया सगळ्या मनशा कुळाची तेसावां सगळ्या संवसाराची तेसावां शांती समाधान हाडच्या पासत आमी मागया देवा मनशा कुळाच्या रचणारांनी सोडून धरा मनशाक तुज्या सारक्या सोरोसुनू एक व्हडू अजाप तुवें केलें आनी पातकांतलो ताका सोडोवंक आनी नवी रचना करून त्या वरन अदीक व्हडू अजाप केलें तुजो अनंत पूत ससनाक तुज्या देव सैंबाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सैंबाचो भागीदार जावंक पावलो ताच्या मनशा सैंबा वरवीं आमी ससनाक ताच्या देव सैंबाची भागीदारां जावंक निर्मी त्या आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता बरी कबार हाडता सोडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता हाय तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात जेरुसलेमाच्या पाड पडुल्ल्या जाग्यानो सांगाता मेळोन बोबाट मारा संतोषाची गितां गया कित्याक सर्वेस्पर आपल्या पुर्जेक भुजयता जेरुसलेमाची तो सोडवण करता सर्व राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतेली देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणे केल्यांत विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान जैताने आपणायला पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली सर्वेस्परान आपली सोडवण
कळीत केल्या जनांगा हुजीर आपले निताने उघडल्या इस्रायलीच्या घराण्यातही ताका असलेल्या विश्वासी मोगा स्वताने उघडास काढला पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली पृथ्वी शेकान शेक असलेल्या लोकां आमच्या देवाची सोडवून देखल्या सर्व निवास्यानो सर्वस्प्रा जय जय मोना उल्हासान गीतां गावून ताका हरसिया पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. दुसरें वाचप एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, आदी मोगा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटेच्या काळार आपल्या पुता मारिपात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. हाचेच मारिपात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचली. वो पूत आपल्या बापाचेंच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशा कुळाचें पाताक धुवन काडतस तो आतां सर्गी महिमेंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगानो, सोम्याक आराधन करा. आज संवसारी एक व्हड प्रकाश पांकला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वेळा कला पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा समय आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा कळा पूर्वीच तो देवा समय आसलो. सर्व वस्तू ताचे मरिपात उत्पन्न जाल्यो आनी रचली खंयचीच वस्त ताचे मने आयिल्ली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे दावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफा समेस्त आनी सत्मांच्याक उजवाडा विशयें साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयें साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना.
तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे स्पर्जेन ताका घेतलो ना, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तां म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. सुवावन ताचे विशयन रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. म्हूण जाचे विशयन हांवें सांगलें तो होसू. ताचे परिपूर्णतेंत हांव आमकां सर्वांक कुरपे वयर करपा लागल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मरिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें. कोणेंय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां पयले सुवातेर हांव हॅपी क्रिसमस म्हणून क्रिसमसाचे शुभाशय पाठयतां. जेजू निजायकी जल्माला पळोवंक आमकां दिसना जावंक पुरो, पूण जेजू देवान सांगिल्ले बरी ह्या संवसारी आयलो. देवाचो एकलोच पूत, मनशा कुळाचो सोडवणदार. आयच्या किर्तनांत आमी बहुत सुंदर रितीन गायलें, तुजी दया सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. वय मोगाच्यानो, देव दयाळ मोगाळ खाकुलतीन भरलोलो, बॉक्सांनी भरलोलो जावन आसा. आनी ताची दया आमी निरंतरी गायजय. कित्याक म्हळ्यार देव तुजी आनी म्हजी सोडवण करता, आमकां बरेपण हाडून येता. आनी त्याच पासत ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडलो. जुआंवचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी ओळ. God loved the world so much that he sent his only son, Jesus, into this world to bring us salvation, redemption. लढाई हर एक कडेन आमकां पळोवंक मेळटा. अत्याचार, अन्याय आनी असल्या संदर्भार मोगाच्यानो जेजू आज जल्माला. मनशा कुळाक शांती हाडूंक, समाधान हाडूंक, बरेपण हाडूंक, वायट नाश करूंक जेजू जल्माला. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत हांव आमी आयकलें, सियोनांत फांत्या बरी प्रामाणीकपण परजळसर आनी जळते दिवटे बरी तिचें तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत वगो रावचो ना. मनशा कुळाक सोडवण येता म्हणसर देव म्हणटा हांव वगो रावचो ना. हर एका मनशान पृथ्वेच्या हर एक वस्तूंनी देवाचें समाधान शांती आपणायता म्हणसर देव म्हणटा हांव वगो रावचो ना, हांव न्हिदचो ना, बगार हांव निरंतरी वावर करून रावतलो. आनी तोच देव वेळा काळा पुर्वी सगळें रचल्लो देव
मनशाकूळ ताचे तावन पयस गेल्ल्या वेळार आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ताणें संवसारी धाडलो आनी हें फेस्त आज आमी आचरण करना साव देवाच्या मोगाचें फेस्त हें देवाच्या बोगसाण्याचें फेस्त हें देवाच्या करुणाचें फेस्त हें ताच्या कुरपेचें फेस्त हें कित्याक म्हळ्यार देव खेदिंकच निदाना आमचे पासत तुजे पासत हर एका मनशा कुळा पासत तो निरंतरी वावर करता आनी देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रात्मो आमचे पासत निरंतरी वावर करतात देखून मोगाच्या न्हू सदांकाल देवाचें गायन आमी गायजय जेजून सांगिल्लें आसा जुवांचो वांजेल 10 अध्याय 10 वळ कितें जाणें सांगलें हांव आयलां जिवीत दिवंक भरोन वमतोच्या मापान हांव जिवीत दिवंक आयलां जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो उद्देश एकच जावन आसा दुसरो खंयचोच उद्देश ना भरोन वमतोच्या मापान देवाच्या वाटेंत हांव सुकोवन गेल्ल्या मनशा कुळाक पाटी हाडूंक देवाच्या वेंगेंत पाटी हाडूंक तांची पातकां भोगसूंक आनी नवें जिवीत दिवंक म्हणून जेजू आयिल्लो दुसरी कसलीच विशय ताचे लागीं नातरली देखून हो जेजू ह्या संवसारांत आसतना सर्वांक बरें करीत गेलो ताचे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्याकी ताणें बरें केलें पिडा शिडा ताणें गूण केली देवसाराच्या हातांत आसल्यांक ताणें सुटका दिली पातक्यांक बॉक्सांनी दिलें हांव आयलां पातक्यां पासत म्हणून तो पातक्यांची सेवा करूंक मुखार सरलो वय मोगाचे न्हू हो जेजू आज तुका आनी म्हाका कितें सांगता हांवें काल एक ल्हानसो विडियो पळयल्लो ल्हानसो विडियो वॉट्सॅपार आयिल्लो आनी ह्या विडियोंत ताचें कॅप्शन अशें बरयलां बेतलेहेमांत लढाई चलता म्हणून आनी थंयसर तो विडियो आमकां पळोवंक मेळटा एका ल्हानशा काय म्हणटात एक ल्हानशा आयदनांत जेजूक दवरला जेजूचो बाळोक दवरला आनी 4 जाणां भुरगीं थंयसर आसात आनी एक भुरगें त्या जेजू बाळकाक वचून घेता आनी घेवन बरें कर नाचता त्या दळा आनी एक बाळशें धांवून येवन ह्या भुरग्या तावन त्या बाळका जेजूक वणकान घेता आनी तें परतून व्हरून त्या आयदनांत दवरूंक प्रयत्न करता ते दळा हें बाळशें परतून वचून त्या जेजूक थंय तावन खाण आपणा लागीं दवरूंक पळयता आनी अशें तांचे मदें एका तराची लढाई कशी जावची आमकां पळोवंक मेळटा देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान आमी संवसारार वांटे फांटे केल्यात विंगड आमी जाल्या देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान आमी एकामेकाचेर झूज मांडलां तेन्स आमी पळयता युक्रेन आनी रशिया मदें इज्रायल आनी फालेस्तिना मदें खंयसर जेजू जल्मालो थंयसर आज समाधान ना शांती ना कित्याक पासत तशें घडटा कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां सैम देवाच्या वाटेंत हांव पयस गेल्या स्वार्थान आमी जियेत म्हाका म्हजें आमचें खाली कुटुंबाचें असल्या एका वातावरणांत आमी जियेत पूण उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 7 वळ हांगासर जेजून देवान मनशाक आपल्यास सारक्यासो आनी सुरप्यासो जावन रचलो ना केवळ आमकां क्रिस्तांवांक मात्र हर एका मनशाक देवान आपल्यास सारक्यासो आनी सुरप्यासो जावन रचलो तशें म्हणटा आसतना आमी सर कितें जावन आसा कितें जावन आसा
आमी सर भाव आनी भयणी सबारपटी आमी हांव म्हजें कुटुंब म्हजी संतत म्हजी कुळी म्हज्या भाशेचो लोक म्हजी संस्कृती वापरचो मात लोक अशें आमी वांटे फांटे जावन जिवन आसांव पूण जेजू आयिल्लो सर्वांक सांगाता हाडूंक हांव आयलां एकवट हाडूंक जशें बापा आनी म्हजे मदें एकवट आसा तशेंच सर्वांनी एकवटान जिये जाय मोगान जिये जाय ददोसकायान जिये जाय एकामेकाक आदार दिवन जिये जाय सेवेच्या मनोभावान जिये जाय म्हणल्या उद्देशान जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो पूण आज आमी पळयल्यार आमच्या संवसारार कितें जालां वांटे फांटे जाल्यात विभाजन जालां मनीस सांगाता जिवंक शकना कित्याक आमचे थंय स्वार्थ हागे मोसोर हंकार गर्व हें सगळें सोडूनच आसा असल्या संदर्भार मोगाच्यानो जेजू आज जल्मला तो आमकां आपयता आमी सर्वांनी ताच्या मिसावांत भागीदार जाय आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें वेळा काळा पुर्वी सोबद आसलो सोबद देवा सवें आसलो सोबद देव जावन आसलो आनी होच सोबद मनशा कुळाचो उजवाड जावन ह्या संवसारी आयलो उजवाड रात आयली म्हणटना आमी साबार जाण थोडी पटी भियेता खावचेता चलोवन वता आसतना कांय जुदळी आसतात गी या कोणी आमचे वैरी आमचेर दाट घालतात गी म्हणल्यार भियान आमी आसता खाळोक येता आसतना देखून आमकां सर्वांक उजवाड जाय आनी जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड जावन ह्या संवसारी आयिल्लो खाळोक पयस करूंक पातकाची सावळी नपयस करूंक भाव बांदवपण बांदून हाडूंक म्हणून जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आनी ताचे वरवीं आमकां कृपा आनी सत लाभलां कितें लाभलां कृपा आनी सत कितें म्हणलें ताणें आमकां कळीत केलां देखून मोगाच्यानो रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 9 आनी 9 तावन 11 वळ हांगासर आमी वाचता that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved. जर तर आमी आमच्या वंटांनी जेजूचें नांव निरंतरी घासता आनी आमच्या काळजांत आमी पातयेता जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयलो आनी ताचे सवें तो आमकांय मेल्ल्यांतलो उठयतलो आनी ससनाच्या ससनाक आमी ताचे संगी जियेतल्या जर तर हें सत आमी निरंतरी घासता तर मोगाच्यानो ह्या संवसारार शांती समाधान दादोसकाय हर एकल्याक साखोवंक जातेली जेजूच्या नांवानच आमकां सोडवण आसा जेजूच्या नांवानच आमकां बरेंपण लाभता बरी भलायकी लाभता आनी जें कितें आमी आशेता तें सगळें जेजूच्या नांवान आमकां लाभता तर आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना हें सत आमी वळखून घे जाय म्हणजे जेजूच्या वाटेन आमी चला जाय खाली तोंडांत उसारल्यार पावना आमच्या करण्यांनी आमच्या मनोभावांत जशें आमी एकामेका लागीं आमचें जिवन चलोवन व्हरता तांतू आमी दाखोवन दी जाय की जेजू जावन आसा देवाचो पूत आमचो सोडवणदार आनी ताच्या नांवान आमकां शांती आसा समाधान आसा आमकां सोडवण आसा लिबरेशन आसा बरेंपण आसा जर तर आमी हें आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत पासारता आमच्या जिवना मुखांत्र त्या दाळा
आमचें जिवन तशेंच पेल्याचें जिवन आनी सगळ्या संवसाराचें जिवन संतोश भरीत जाता, नंदन जाता आनी आमी थिरासानेन आमचें जिवन जियोंक शकतले हांव जो हांव सुवांजेलूस 4 अध्याय 20 आनी 3 वळ हांगासर आमी वाचता जेजून समारिटन स्त्रिये लागीं उलयल्लीं हीं उतरां. But a time is coming and has now come already when the true worshippers will worship God in truth and spirit. वय मोगाचें हांव थोडो तेंपो 4 म्हयने युरोपांत आसुल्लो. ह्याच म्हयन्याच्या 1 तारखेक हांव फाटीं आयलो आनी हांवें पळयलें व्हडल्यो 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 इगर्जो थंयसर बांदून घाल्ल्यो दिसतात. एकेका इगर्जेची तुदी पळय जंय तर आमी अशें बागोवन पळय जंय नातल्या दिसना तितल्यो व्हड इगर्जो व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्जो. पूण थंयसर येवचो लोक कितलो फकत 50 लोक प्रायेची मात्र. हांवें थंयच्या थोड्या पाद्र्या लागीं विचारलें कितें हांगासर लोक इगर्जेक येना काल जालां. पूण हांवें थंयच्या लोकांचें जिवन पळयलें. तांच्या लोकांचें जिवन पळयत आसतना म्हाका भोगलें निजायकी तीं सतान आनी स्पिरितान जियेतात. हांगा इंडियांत आमच्यो इगर्जो बरोवन वमतातात, देवळांय बरोवन वमतातात, मुस्लिमांची मॉस्क बरोवन वमतातात. पूण समाजींत अत्याचार अन्याय हें पुरा वाडोवनूच आसा. पूण थंयसर अत्याचार अन्याय असल्यो संगती समाजींत पळोवंक मेळनात. तशें म्हणटा आसतना म्हाका भोगलें निजायकी थंयचो लोक सतान आनी स्पिरितान जियेता. एकामेकाक गौरवान लेखता. कोणाय लागीं तुमी वचून उलयत ती तुका मांडटात. तुका खंय वचोंक वाट जाय जाल्यार ती वाट दाखोवन दितात. तूं रस्त्यार चलोवन वता आसतना तुका वाट करून दितात. म्हणजे सतान आनी स्पिरितान ती जियेतात. इगर्जेक वचना जावंक पुरो, इगर्जो बांदून घाल्ल्यो पणगेल पडल्यार जावंक पुरो. पूण थंयचो लोक सतान आनी स्पिरितान जियेता. लोक खारां आसल्यारय चलोवन वेता, वेचे कडेन चलोवन वेता, नातल्यार बायसिकलार काय म्हणटा सायकलार वेता. हांव 1 म्हयनो हॉलंडांत आसुल्लो. थंयचो लोक खारां आसल्यारय खारां यूज करनात. कित्याक म्हळ्यार प्रकृते खातीर तीं चलोवन वेतात. हांगा पळयल्यार इतलें काय म्हणटात पोल्युशन काय म्हणटात इतलें जालां की हर एक मनीस पिड्यार पडला. आज हर एक कडेन कोरोना सोडूनच आसा. कित्याक पासून तें कोरोना सोडून आसा? कित्याक म्हळ्यार आमी प्रकृते विशयांत कांय जागरण करिना. ताका आमी ताचें आमी एक्सप्लॉयटेशन करनासा. तर मोगाचें न्हू, जेजू आज जल्माला कित्याक पासून? पयल्या सुवातेर तुका आनी म्हाका सोडवून हाडूंक. सत आनी स्पिरीट कितें म्हणलें आमकां दाखोवन दिवंक आज जेजू जल्माला. त्या जेजूक आमी आमच्या जिवनांत विशेश तरान आज स्वागत करया. कशें आमी आमचें जिवन संपूर्ण तरान जेजूक समर्पण दिता त्याच तरेन तो आमकां आनीकय चडीत मापान आशिर्वादांनी भरतलो आनी आमचें जिवन संतोश भरीत करतलो, दादोसकायाचें करतलो आनी आमचीं कुटुंबां उज्वल करतलो. आनी अशें आमचें सगळें जिवन संतोश भरीत जातलें. आमचे दोळे आमी दांकया. आमचें सगळें जिवन आमी जेजूक समर्पण करया. आज जल्मल्लो जेजू सदांच आमच्या काळजा मनांनी रावोन दी. ताच्या उजवाडान तो आमकां बरोवन दी. ताची जाणवाय आमकां दिवन दी. ताचें बरेंपण तो आमकां दिवन दी. आनी अशें आमी सर्वांनी देवाचीं भुरगीं म्हणलें समजोन एकामेकाच्या गरजांक पावोन संतोशान आनी दादोसकायान जिवंक तो आमकां फावो करून दी. आमेन. आतां आमी आमचो भावार्थ उसारया.
एकच देवाक सतमंता सर पदवीदार बाप तो सगळ्यांनी पृथ्वीसो दिसत्या आणि ना दिसत्या वस्तूसो रचणार आणि एका सौम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सुपूत सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव मरयेचे उदारी ताणें कूट घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलात काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तावन जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो रावाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सतमंता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाचनो देव आमचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार निरंतर आमच्या सर गरजांनी तो पावता ताचेर भरवसो दवरनो फातयेनी दवरनो आमच्यो सर गरजो आनी ते सावा आतां आमी देवा समोर दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. मोगाल्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सुमेस्त परजांक उजवाड्याची भुरगीं जावन जिवंक गरज आसली बावर्ताची शिकवण लाभोवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या सुमेस्त मुखेल्यांनी आपणा आधीन दिल्ल्या लोकांच्यो गरजो समजून घेवन तांच्या समस्यांक स्पंदन करीचें तशेंच सगळ्या राष्ट्रांत सुमेस्त परजेन समाधानान जियेचें तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तुज्या पुता जेजूचो सदांच मोग करीशें कर. तांणी सुमेस्तांनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांच्या उजवाडान जियोन बरो फुडार रुपीत करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजावावरी हजर जाल्ले आमी सुमेस्तांनी मनशापणान कुटुंबां जिवीत जिवंक तुजी कृपा दी. आमची कुटुंबां समाधानाची हातेर कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौनपणी आमची आज सर खासगी गरजां बसत आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुजे हुजेर उसारलेली ही आमची मागणी तूं स्विकार कर. ह्या संभ्रमा मुखांत्र आमी सुमेस्तांनी तुजो उजवाड संवसारार पाससारोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन बर आनी आमी निरंतरी तुजे पटलावदारी जावन जिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. वाटीस मेळून संगी हळिया कानी बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिनी आमची. दुर्बळ कावने रासानिदो आंकवार मोरये उस्क्यारी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर ते सावा सोवें मागण्या सोवें
सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आजांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसेच्या आदोबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुजी भक्ती संपूर्णान आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजे बॉक्सांनी आमकां संपूर्णान मेळटा देखून आमच्या दाबाजीक परबे दिसा ही भेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करस्त पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून हो संस्कार आमी संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सोगुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनः जीवन पावून आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही यात्रेक. बापा आमचे सोडून पासो तू तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गार सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आणि तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आणि जेजू सवय एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभोगेन हांव मरयेच्या भगवान जुसैच्या पतीच्या तुझ्या भगवान दामदतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायीसान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणे आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मण्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक वावरतान आनी प्रतिमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी तूं दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंयसर आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्या नो परत आमच्यो सर गरजो वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो गरजो आनी सगळ्या संवसाराच्यो गरजो देवा समोर दवरनो. जेजूनच शिकयलेलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नां आनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निराशपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळपणाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये
संसाराचे पाप कळतेले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कळतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कळतेले आमका शांती दी. भावांनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां पातकांतले सुटोवच्याक आज जल्माला. जल्मा ते आसा सदांय आमच्या जिवानान जल्माता. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें आमचे देवांचे म्हाका पवना जेवतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. बाळूक जेसू नमन तुका राव तूं आमचे संगी सदा. बाळूक जेसू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. मोये कुशी तूं जल्मालोय जुसे बापा तूं खाल जालोय. सादो भोळो जाऊन वाडलोय आमकां दैवी सांगार दिलो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्माल्लो आमचो सोडवंदार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक आयला, तर संवसारांत आमचे जिणेंत अदीक अदीक तासो उपकार घेवन सर्गार ताच्या अमर जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता आनी प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद मागात. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं हो दीस ताणें आमकां फावो केलो. तोच बाप आगुणांचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणांच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीच खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुद्ध वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गींच्या सुखांत तुमकां पावो. आमेन. आनी सर्पद्वेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवे आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. तुमकां सर्वांक एक बरें क्रिसमस मागता. देव तुमचेर सर्वांचेर ताची दराळ आशिर्वादां वतूं आनी तुमचें जिवन संतोष भरीत करूं, नंदन करूं. हॅपी क्रिसमस टू यू ऑल. बाळ जल्मला संतोष पांचला स्वागत सियाराया. हरये काळी जावं दिताया हरसून जेजू बाळका, हरसून जेजू बाळका, हरसू हरसू जेजू बाळका.